नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड झिरो तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबश्यो घडामोडी घडटात. आज तर विजिलन्स विकाक जर मुख्यमंत्र्यांचो फूक काडला तो जर पळयलो जाल्यार मुख्यमंत्री जर कोणाच्या कानाक पीळ घालचो ना जाल्यार कोण घालतलो असो प्रश्न पडपाचो. पण त्याच बरोबर राजकीय घडामोडी ज्यो गोंया भितर सुरू जाल्यात ताचो अर्थ कितें काडप. आज राष्ट्रवादीचे प्रभारी गोंया आसात. लास्ट वीक काँग्रेसीचे प्रभारी गोंया आशिल्ले आनी ताचे मदीं ज्यो दोन दसऱ्याक व्हडले मारान लायले ते गोवा फॉरवर्डान. एक मांद्र्या लायलो, दुसरो म्हाका दिसता थिये लायला काय ऑल्डोना लायला तो पोवचो पडटलो. सो हे कितें ताजेर आमी आज भासाभास करतात. आमचे बरोबर आसात गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष फातोड्डेचे आमदार विजयबाब सरदेसाय. विजय, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार लेट मी आस्क यू दिस व्हेरी कॅन्डिडली की सगळे जाण आता भारतीय जनता पक्षाक काँग्रेस जनता पक्ष म्हणटात आणि त्या उडच्यान सगळे बीजेपीचे लिडराक तुम्ही भितर घेतात. सो अशें करून जर तुम्ही चडच बीजेपीचे लिडर भितर घेवपाक लागल्यात तुम्ही भारतीय गोवा फॉरवर्ड जातले. आमी भितर घेवपाक सुरवातच केल्ली आहा मरे. आनी पयली कोणाचेर जर एज अ ओपोजिशन पार्टी फार जर मारता जाल्यार ओपोजिशनान फार कोणाचेर मारप आसता, रुलिंगाचेर मारप न्ही. तो ओपोजिशनान रुलिंगा बरोबर सेटिंग करपाचे ओपोजिशन आमी न्ही. आमी जो फार मारतात तो ओपोजिशनाचे दुसऱ्या पक्षाचेर मारप नासता न्ही. मारता जाल्यार रुलिंगाचेर मारप न्ही तो. आणि जे लोकांक आमी बीजेपींतल्यान घेतल्या हे स्थानिक बरे व्हडले लिडर आणि ते आमचे बरोबर येवन सगळ्यात चड त्रास बीजेपीकूच जाला आणि कोणाक त्रास जायना तो. सो म्हाका दिसता ओपोजिशन राजकारणान सक्रीय आसून आमी जे कितें केलां हे म्हाका दिसता बेफिट्स द रियल ओपोजिशन, नॉट सेटिंग ओपोजिशन. एक गजाल मुद्दाम विचारपाची दिसता की तुम्ही ज्या रितीन आता फुडें वतात आणि आज तुमचो पक्ष आशिल्लो 3 आमदारांचो. सो प्रत्येक मनीस जो गोवा फॉरवर्डा कडेन पळयता तो अशे रितीन पळयतालो की गोवा फॉरवर्डाक खंयचे तरी एका व्हडले पक्षाक तेगचे पडटले. फाल्यां जर सरकाराक येवपाक जाय किंवा इलेक्शन झगडटना एक ग्रँड अलायन्स किंवा महागठबंधन जाका आमी म्हणटात ते जर करपाक जाय जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक कोणाक तरी वचून तेगचे पडटले. आज तुम्ही अशा निर्णयाचेर पावल्यात की कोणाक तेकप ना म्हणून, आणि जर तेकप ना जाल्यार स्वताच्या बळग्याचेर अख्खी निवडणूक लडोवपा इतलो पेंच तुम्ही घेवपाक शकता काय कितें? पयलें म्हणल्यार काँग्रेस पार्टीन अलायन्स बिलायन्स कोणा बरोबर करचें ना, चड करून आमचे बरोबर करचें ना अशें म्हणून आमकां अनावन्स करून गुंडू रावान आमकां 14 म्हयने पयलीं अलर्ट केल्या. 14 म्हयने पयलींच ताणें आमकां सांगिल्लें आहा की तुमचे बरोबर अलायन्स जावचें ना म्हणून. ताजे खातीर हांव परतो जाहीर रितीन ताजें देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. कित्याक हाजे पयलीं काँग्रेसीन जो इलेसावाच्या टायमार म्हजेर फार मारला, पयलेंदा मारिल्लो एक रात 2012 एक रात इलेक्शनाचे पयलीं म्हणल्यार नॉमिनेशन भरपाचे पयलीं एक राती म्हजी तिकीट कट केल्ली. पयलीं कॅन्डिडेट म्हणून व्हडले हातून दबाज्यान डिक्लेअर करून मागीर एक राती पयलींच तिकीट डिक्लेअर डिनाय केल्ली. 2017 15 मिनटां फायलिंग नॉमिनेशनाचे फायल जावपाचे पयलीं म्हजेर काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालो. पयलीं अलायन्स करता बिरता म्हणून सगळ्यो काणयो सांगल्यो आनी मागीर आमकां कॅच केलें. सो दोनूयदां असो विश्वासघात म्हजो केल्लो आहा 2012 आनी 2017 असो केला की आनी फार म्हजेर असो मारला की द शॉट वॉज नॉट अटेम्प्टेड टू इंजर मी बट टू फिनिश मी, किल मी पॉलिटिकली. हो फार आमी चुकोवन स्वाभिमानी आमचे फातोडेकारांनी म्हाका सपोर्ट दिवन आमी गोंयच्या राजकीय फिल्डान सक्रीय रावल्यात. आता 14 म्हयने आसतना हांवें गोंयचे जनतेक काल एक प्रश्न घाला की आमकां गोंयांत गोंयचो मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणून कित्याक चलूंक शकना काय. आमकां सदांच तो दिल्ली मॉडेल कित्याक जाय, नाजाल्यार गुजरात मॉडेल कित्याक जाय, नाजाल्यार कोण तरी गुंडूराव येता आनी बेंगलोरचो मॉडेल घेवन येता. हे सदांच आमकां कित्याक जाय? वाय कांट गोवन्स रूल गोवा हो प्रश्न हांवें घाल्लो आहा आनी ताका उत्तर दिवपाक 14 म्हयने आहा.
आणि हे 14 महिने हांव कितें उगीच बसून रावचो ना. ह्या 14 महिने बरे लोक जे आहात, स्वाभिमानी लोक आहात, ज्यांका सिंबॉल म्हणटा तो फक्त सिंबॉलाचेरूच लोक मत मारतात, नाल्यार वोट बँक म्हणटा ती कोणाची तरी बापायचे बेस अशें मान नाशिल्ले लोक, बरे सक्रिय खडेगांत स्वाभिमानी गोंयकार आमचे बरोबर येतले ही म्हाका खात्री आहा. आनीक दर गोंयकारांक दिसता की आमचे बरोबरूय असो एक मनोहर पर्रीकार आशिल्लो जो डिफेन्स मिनिस्टर जालो, आमचे बरोबर चार्ल्स कुरिया आशिल्लो ताणें नांव गाजयलें, ओ मारियो मिरांद आशिल्लो, ओ जनरल सुनीत रॉड्रिक्स आशिल्लो, ओ दिलीप सरदेसाय आशिल्लो, नाजाल्यार रघुनाथ माशेलकार आसा. अशे जे गोंयकार व्हडले नॅशनली जुलियो रिबेरो आहा, अशे जे नामना जी गोंयकारांनी कमयली, हे लोक जर शायन जावंक शकतात देशाचे पातळीचेर, इंटरनॅशनल फेम तांकां येवंक शकता, जाल्यार गोंयांत गोंय चलोवपाक आमच्या गोंयकारांच्यान कित्याक जायना? आमी फकत एकूच अशी साऊथ इंडियन स्टेट कित्याक जी सदांच नॅशनल पार्टीच्या कुबड्यांचेर आमी डिपेंड रावतात? हो प्रश्न हांवें गोंयकारांक घाल्लो आहा. म्हाका खात्री आहा की गोंयकारांचो स्वाभिमान जागतलो, चड करून ह्या वर्साक, ज्या वर्साक सगळ्यान विश्वासघात गोंयकारा कडेन नॅशनल पार्टीनी केल्लो आहा. प्रकाश जावडेकरान एक विजयबाब मुद्दम विचारचें दिसता की हो विश्वासघाताचो आरोप तुमचेरूय जाता, तातूंतल्यान तुमी कशे भायर सरतले? पळय, विश्वासघाताचो आरोप करपी म्हाका परपेट्रेटर कसो दाखोवंक सोदतात की 2012 तांणी म्हजो विश्वासघात केलो म्हणटा ते विसरतात. विश्वासघात करून पसून 2014चे लोकसभेचे इलेक्शन फूल तांचे सिंगल हँडेड हांवें फायट केलें. पर्रीकारा कडेन वायटपण केलें, केसी आंगार घेतल्यो, सगळें केलें, ते विसरले. 2017 तांणी म्हजेर परतो घात केल्लो आहा. 15 मिनटां इलेक्शन नॉमिनेशन भरचे पयलीं म्हजेर तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. कॅन्डिडेटूच डिक्लेअर करूंक ना, दुसरे जे म्हजे कॅन्डिडेट आशिल्ले तांचेरूय कॅन्डिडेट घाले. कॅन्डिडेट घाले, इलेक्शन जावन तांचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षान 9 मार्च 2017 एक स्टेटमेंट काढलो हेराल्डाच्या फ्रंट पेजीचेर की आमकां 23 ते 25 सीट येवपाचे आहा आनी दर आयल्याना खंय कमी पडले जाल्यार आमी MGP नाजाल्यार GSM म्हळ्यार गोवा सुरक्षा मंचाचो पसून सपोर्ट घेतले, पूण गोवा फॉरवर्डाचो घेवचे ना. म्हळ्यार क्लियर कट तांणी लोकांक सांगून दिले की आमी वी आर नॉट वॉन्टेड. इतले आसून पसून पब्लीक सेंटिमेंटाक मान दिवन, पब्लीक सेंटिमेंट आशिल्लो की सगळ्यांनी एक जावन BJPक आमी घरा धाडची म्हणून, हें म्हजें सदांच मनान आशिल्लें. तेन्नाय म्हाका जाय आशिल्लें की काँग्रेसी बरोबरूच सरकार करचो, पूण एक तेन्ना एक क्लॅरिफिकेशन आमी सीक केलें कोणा कडच्यान, एक रिफात जावेद म्हणून जनता के रिपोर्टर म्हणून तो इंटरनेट न्यूज पोर्टल चलयता. ताणें दिग्विजय सिंगाक तेन्ना राज्यसभेन वचून विचारलें की असो असो तुमचो प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षाचो स्टेटमेंट आयला की GSM जे एक ब्रेक अवे RSS ग्रुप ताजे कडेन काँग्रेस कायब करतली, पूण एक सेक्युलर गोवा फॉरवर्डा कडेन जायना, हें कितें काय म्हणून. दिग्विजय सिंगान तेन्ना थंय स्टेटमेंट काडलो की ना, विजय सरदेसाय हो आदलो काँग्रेसमॅन, तो गोवा फॉरवर्डान आहा आनी आमी तांकां ते आमचे नॅचरल एलायज. हे काडून दुसरे दिसा परते रिपिटिशन आयलें की वी रिइटरेट वी डोंट हॅव एनीथिंग टू डू विथ गोवा फॉरवर्ड. ताजे मागीर रिजल्ट आयलो. रिजल्ट येतकर हे बाबूश मोन्सेराताचे घरा मेळून चर्चिल, आग्नेल, तेन्नाचो काँग्रेस अध्यक्ष, हे सगळे एक कारस्थान चलयताले की आमचे शिवाय सरकार करप. हे इतले सगळे आसतना एक इमोशन म्हणटा ते मनशाचें जागवता काय ना. आमी कितें करपाचें? ओग्गी घरा बसपाचें? 3 जाण निवडून आयल्या, हे सगळे अगेन्स्ट द करंट आमी पेवून जिखल्या, तेन्ना आमी कितें रिटायरमेंट घेवपाचो? पूण तेन्ना आमी अशें डिसिजन घेतलें की वी वील ब्रिंग पर्रीकार फ्रॉम दिल्ली टू गोवा and run the government on a common minimum program where the secular ethos of our party आणि आमचो जो सिद्धांत आहा गोंयकारपणाचो हाजेर खंयच आमी डायल्युशन नाजाल्यार कॉम्प्रोमायज करचे ना. आनी तसलो आमी सरकार केलो. सरकार करचे पयलीं KC वेणुगोपाल म्हणटा जो आज राहुल गांधीचो रायट हँड मॅन, तो आनी दिग्विजय सिंग म्हाका मेळपाक म्हजे पणजेच्या फ्लॅटार आयले.
तेन्ना सगळ्यात व्हडली काँग्रेस हायकमांडाचो लिडर जो आहा ताजे कडेन हांव फोनाचेर उलयलो. ताणें म्हाका सांगलें की आय विल मेक यू अ मिनिस्टर एंड आय विल गिव यू अ बॉयज चेअरमॅनशीप. हांवें तेन्ना ताका सांगलें हे बॉयज हॅव बिकम मॅन आनी तुजो आतां चीफ मिनिस्टर कोण काय म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें चीफ मिनिस्टर विल बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय द MLAs, वी विल डिसायड टुमॉरो. थंय बी काँग्रेसीचें इनडिसिजन आशिल्लें आनी म्हाका असो संशय आशिल्लो की म्हजे कडेन उलयतना दुसऱ्या कडेन डील करून बाबू आसगांवकाराक ते एप्रोच जाल्ले की तुका आमी मंत्री करतात विजयाक भायर दवरया. हे सगळें दिश्टी पडटना आनी काँग्रेस कशी वागता म्हजे कडेन तरी कशी वागल्या हे एक्सपिरियन्स आसतना तूं म्हाका सांग तूं कितें करपाचो. तूं ओगी रावपाचो हात अशें करून रावपाचो की यातल्यान म्हज्या गळ्यान हार घालतले म्हणटे काय तांकां दाखोवपाचो. सो तांकां आमी दाखयलें आनी जेन्ना पर्रीकाराक कॅन्सर जालो तेन्ना पर्रीकाराचो आमी विश्वासघात केलो दुयेंत मनशाचो. पूण जेन्ना पर्रीकार मेलो तेन्ना आमी ताका सोडून वचूंक जाय आशिल्लें बीजेपीक, काँग्रेसी बरोबर वचूंक जाय आशिल्लें इनस्पायट ऑफ द फॅक्ट वी न्यू दॅट काँग्रेस फुट्टली म्हणून. आज काँग्रेस म्हणटा एक फॅक्टरी जाल्ली आहा आमदार प्रोड्यूस करपाची आनी बीजेपीक दिवपाची. अशें जाणा आसून आमी तेन्ना प्रमोद सावंताक सपोर्ट केलो ही म्हजी चूक जाली. हांवें ताजे खातीर खूबदां सामकें एक म्हणल्यार पब्लीक एपॉलॉजी लोकां कडेन मागिल्ली आहा, अजुनूय हांव मागतां. पूण काँग्रेस पार्टीन एक जे घालीत आहात लोकांच्या की हांव एक परपेट्रेटर म्हणून, हांव परपेट्रेटर न्ही, हांव विक्टीम तांचे विश्वासघाताचो हे गोंयकारांक हांव उघडपणान सांगूंक सोदतां. आनी कोणाकूय जर इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू जॉयन इश्यू विथ मी ऑन दीस आय चॅलेंज द काँग्रेस लिडरशीप. येवन सांगचे हांव एक एक जो इश्यू सांगता ही सगळें सत्य हांव हिस्ट्री इतिहासांतले सत्य जे रिकाउंट करता. दिस इज नॉट मेड अप and I am willing for a public debate on this issue. So विजय भाऊ एक गजाल तुम्ही म्हजे कडेन ते कशें वागले ते एक गजाल तुम्ही आज किती सांगतात तुम्ही अशे निर्णयाचेर पावल्यात कारण दिस इज अ व्हेरी पिक्युलियर केस की काँग्रेसीन तुमचो दोनदा विश्वासघात केला, बीजेपीन तुमचो एकदा विश्वासघात करून तुमकां भायर उडयल्या, तुमचेरय विश्वासघाताचो आरोप जाता. अशा परिस्थिती भितर तुमच्या पक्षाची वाटचाल कितें आतां? एकला चलो रे एकला चलो रे ऑफकोर्स आमी मागतात पूण आमी गोंयकारांक सांगतात आमचो पक्ष म्हणटा तो मेड इन गोवा ऑफ गोंयकार्स फॉर गोंयकार्स आनी बाय गोंयकार्स. गोंयकारांनी आमकां सांगचें की आमकां कुबड्यो जाय नॅशनल पार्टीच्यो आनी कसल्यो नॅशनल पार्ट्यो. ही जी बीजेपी आहा आनी म्हादय म्हणटा ती विकली. प्रकाश जावडेकरान कशें कॅट केलां गोंयच्या सरकाराक हें सगळें उघड आहा. हांव तेन्ना एनजीटीन गेलो, हांवें कोर्टान केस घाली गोंयच्या फावराक गोंयचे केस डिफेंड करपाक. सरकारान आमकां सपोर्ट करूंक जाय आसलें, सरकारान सपोर्ट केलें ना. सरकार फिक्स जाली आनी कर्नाटकाचे सायडीन गेले. मागीर प्रकाश जावडेकर हांगा येवन पयर कितें सांगून गेलो, फार्मर बिलाचें उलोवन गेलो. म्हादयचेर तो उलयना, तो कितें म्हणटा इट इज अ सेन्सिटीव इश्यू गेलो. आतां आयलो गुंडूराव, काँग्रेसीकूय म्हूण काँग्रेस इतली अकलेक पाविल्ली आहा. काश्मीर ते कन्याकुमारी 26 स्टेटी आहात, 26 प्रदेश आहात. अरे खंय आनी खंयचो तरी कोण सोदून हाडा म्हण तुमी. तुमकां असोच गुंडूरावच मेळो, कन्नडिगात मेळो जो जो बसून मागतालो म्हादय डायवर्ट करची म्हणून, ताकाच हाडलो प्रभारी म्हणून. तो येवन कितें सांगून गेलो आमकां पयर की मॅटर इज सबज्युडिस आनी इट इज अ सेन्सिटीव इश्यू म्हणून. सो हांचे भितर बदल कितें पडली आनी जर फाल्यां आम आदमी आयली आनी आम आदमीचो कोण जालो, तूं म्हाका सांग गोंयचे 2 MP आनी कर्नाटकाचे कितले, गोंयचो पयसो कितलो आनी कर्नाटकाचो पयसो कितलो, गोंयचे शेतकार कितले आनी कर्नाटकाचे शेतकार कितले. सो आमचो फुडार जर राखतले जाल्यार आमी गोंयकारांनीच राखूंक जाय आनी आमचो पक्ष म्हणटा तो गोंयकारांचो पक्ष मेड इन गोवा फॉर गोंयकार्स ऑफ गोंयकार्स बाय गोंयकार्स. हांव मागतां बरे गोंयकारांनी आमकां जॉयन जावचे. फक्त बीजेपींतलेच म्हणून न्ही, आज बीजेपीक आमी रुलिंग पार्टी म्हणून शह दिवपा खातीर तांकां हाडिल्ले आहा. हाचे फुडें सगळे पार्टींतले लोक आमचे जॉयन जातले आनी अस्पायरींग पॉलिटिशियन जे आहात जे आज मेरेन खंयच्याच पक्षान वचूंक ना, जांकां दिसला की आज मेरेन राजकारण म्हणटा ते एक बुरशी गेम, डर्टी गेम, आमी भितरूच सरप ना, असोसिएटूच जावप ना, असल्या लोकांकूय आमी भितर घेतले जे गोंयाक बरी दिशा दाखोवंक शकतली, जे गोंयाक गोवा मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणून नॅशनल लेवलाचेर व्हरूंक शकतले. हे करपा खातीर खूब सगळे
एक जातीचे सगळे धर्माचे एक कोइलेशन, रेनबो कोइलेशन ऑफ लिडर्स, एक कलेक्टिव्ह लिडरशिप गोवा फॉरवर्ड घेऊन पुढे वतली आणि हे सुरुवात करपाक आम्ही दसऱ्याच्या दिसा घेतला. सामकें. म्हाका एक सांगात, आतां किरण कांदोळकर तुमचे तकल्या कितें मिशन बार्देस जाता किरण कांदोळकराच्या काराक घेवन? व्हॉट इज द प्लॅन? किरण खानोलकर म्हणटा तो म्हाका दिसता ते भशेन एक ताका कॉम्प्लिमेंट दिवपाक जाय की तो बाळा मापारी म्हणटा तो अस्नोडेचो आणि गोंयचो पयलो हुतात्मो त्या गांवांत रिप्रेझेंट करपा खातीर ताणें पयलो स्टेप मारिल्लो आहा. हुतात्मो म्हणटा तो कोण? हुतात्मो म्हणटा तो क्रांतिकारी आसता. क्रांती म्हणटा ती केन्ना जाता? शे गवारान म्हणिल्लें आहा, revolution is not an apple which will fall down once it gets ripe. You have to make it fall. So who is the person who takes the first step to make it fall? Is a leader. So Kiran Khanolkar is the leader. हाजे पयलीं ताजे मनान असो एक प्रस्ताव आशिल्लो की आपूण एक राजकीय पक्ष करतलो जो बहुजन समाजाक रिप्रेझेंट करतलो, बहुजन समाजाक कॅट करूंक शकचो ना. म्हाका दिसता किरण खानोलकरान जे लोकांक कॉन्टॅक्ट केल्ले, जे ताजे विचारधारेक मानतात, जांकां दिसता की गोंयांत एक रिजनल बरो पक्ष जावचो, तो आज आमकां जॉईन जाल्लो आहा, ताका आमी बरे उद्यार दवरतले. आमी अशें एक डिसिजन केल्लें आहा की ताका आमी वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अपॉइंट करतले. डिक्लेअर फॉर्मल अनाउन्समेंट आमी फाल्यां करपाचें आहा. आज तुजे ह्या माध्यमाच्यान हांव अनाउन्स करूंक सोदतां की किरण कानोलकराचो केन्नाच आमचे पार्टीन अपमान जावचो ना, ताका केन्नाच पिकासांव जावचें ना की तो एक सगळ्यात नवी आणि यंगस्ट रिजनल पार्टी गोंयांत जॉईन जाला म्हणून. दिस यंगस्ट पार्टी विल हॅव द न्यू रिव्होल्युशन, विल लिबरेट गोवा फ्रॉम द नॅशनल पार्टी. विजय बाब, यू आर मेकिंग अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट. तुम्ही म्हणतात की किरण कांदोळकर विल बी अपॉइंटेड एज वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फॉरवर्ड. येस, we will appoint him as the working president of Goa Forward. We'll formally announce this tomorrow. म्हाका लास्ट प्रश्न म्हाका इतलोच तुमकां विचारपाक जाय की तुम्ही जेन्ना एकला चलो रे म्हणटात, यू डू नॉट एनविसाज एनी कोलिशन इन नेक्स्ट इलेक्शन, नंबर वन. आणि इफ दॅट हॅपन्स, तुम्ही एकला चलो रे, काँग्रेसय एकला चलो रे, आम आदमी पार्टी एकला चलो रे, जाल्यार तुम्ही सगळे जाण मिळून एंटी बीजेपी वोट्स डिवायड करून लास्ट बीजेपीकच फायदो करून दिवचे ना? तर हांव खंयचेच कितेंच स्टेप जो घेतलो जो बीजेपीक फायदो करपाचो स्टेप आसचो ना. म्हाका डिसिजन बदलचें पडलें तर जाल्यार म्हाका खंय व्हडले दिल्ली वचून कोणाचो अपॉइंटमेंट घेवचें पडचें ना. म्हाका गुजराताक वचून गुजराती उलोवन अहमदाबादाक वचचें पडचें ना. कन्नड उलोवन बेंगलोराक गुंडू रावाक मेळचें पडचें ना. हांव हांगाच डिसिजन घेवंक शकता आणि डिसिजन जे भशेन हालोवंक शकता गोंयकारांच्या फायद्या खातीर. म्हाका पब्लीक सेंटिमेंट जे लोकांक दिसता, लोकांक अशें दिसता की सगळ्यांनी एक जावचें. हांव आज मेरेन म्हणटा म्हाकाय एक जावंक जाय, पूण म्हाकाय स्वाभिमान आहा, म्हाकाय सेल्फ रिस्पेक्ट आहा आनी कोणा कडेन एक जावंक जाय. जी ओपोजिशन पार्टी आज सेट जाल्ली आहा, आज ओपोजिशन फक्त सजेशनां दिता. ओपोजिशन लिडर म्हळ्यार फक्त लेटरेड आसली म्हणून ओपोजिशन लिडर जायना. यू हॅव टू ओपोज द गव्हर्नमेंट. आज गोंयांत कोळसो नाका म्हणटा एजिटेशन ओपोजिशन पार्टीन सुरवात करूंक जाय आसलें. प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीचो ओनर्स तो एक्टिविस्टाच्या हातान गोंय सोडप न्ही तुमी. हे सगळे आसतना तांचे बरोबर काम करपाक वचून म्हाका इच्छा आसा लोकांचो सेंटिमेंट राखून. पूण म्हाका अशें दिसता की दर ही हो पक्षूच, इफ दीस पार्टी हॅज सोल्ड इटसेल्फ आउट टू द बीजेपी, नाजाल्यार पळय म्हणटा आतां म्हादयचो इश्यू इतलो गाजता तेन्ना जो मनीस म्हादय डायवर्ट करपाक मागपी ह्या मनशाक तुमी प्रभारी म्हणून हाडटात म्हळ्यार हो पक्ष कंप्लीट घुस्पला. कोफूज जावं म्हणटा ती तांचे लिडरशिपीन दिश्टी पडटा. आनी अशे पक्षा बरोबर अलायन करून गोंयकारांक आनीच व्हडल्या कोफुजावान आमी घालतले काय ना अशें तुका दिसना? या थँक्स अ लॉट. म्हाका पुणून दर कितेंय करूंक जाय जाल्यार अशें तशें करून आमी कशें तरी फॉरवर्ड वतले आणि बीजेपी घरात हाडटले. थँक्स अ लॉट विजय, थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. म्हाका दिसता खूप महत्वाचे मुद्दे हांगा आयल्यात आणि त्याच बरोबर महत्वाची अनाउन्समेंटय जाल्या. ती म्हळ्यार किरण कांदोळकर जे काल जॉईन जाले गोवा फॉरवर्डाक, तांची वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून नेमणूक जाता. थँक्स अ लॉट विजय बाब. हांव ल्हानसो ब्रेक घेता.
विदिन 30 सेकंड्स आय विल बी बॅक. आमकां लौकीक जॉईन जातलो ऑन दी अदर सायड, कारण आज विजिलन्स वीक जो जालो ते मुख्यमंत्र्यान बरीच चापक मारल्यात खूब जाणांचेर. कितें कितें इश्यू आणि मुखार कितें खंयच वचनाकात. एक मिनटा भितर परत येता. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार या ग्राउंड झिरो भितर आमी विजिलन्स विकाची उलयताले आनी मुख्यमंत्र्याचे आयचे जे भाशण जर पळयलें जाल्यार तो बरीच चापक घेवन आयिल्लो. लौकीक कितें जालें म्हाका दिसता वेबसायटी चलनात, सरकारी अधिकारी सारके काम करना, अशी एक लिस्टच भायर काडलें मुख्यमंत्र्यान की कितें कितें सारकें चल्लें ना तें, आनी वॉर्निंग दीत गेलो. व्हॉट हॅपन्ड? पण विजिलन्स वीक आसलो, विजिलन्स विकाची सुरवात जाता ती एक ओथ घेवन जाता. म्हणजे ते ह्या फंक्शनाक ह्या कार्यक्रमाक चडशे डिपार्टमेंट हेड प्रेझेंट असता आणि तो ओथ घेता, सीएमओ ओथ घेता, गव्हर्नमेंट सर्वंट ओथ घेता एक, आणि ते जाल्या उपरांत सीएमाचे ऍड्रेस असता सगळे. थंय तेंच्यांनी सुरवातीसून एंड पर्यंत गव्हर्नमेंट सर्वंटाचेर फोक काडलो. म्हणजे स्टार्टिंगूच अशी गेली की आपल्याक खबर आहा की गव्हर्नमेंट स्टाफ ऑफिसांनी देना, आपल्याक तेंचे बाकीच्या स्टाफा कडल्यान वा दुसऱ्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन पावता आणि तेजी एचओडी कांय एक्शन घेयना. वेबसायटीचो विशय काडलो त्यांनी. 70% वेबसायटी चलना, आहा त्यो अपडेटेड ना. आणि दुसरो आनी एक सेक्रेटरीचेर म्हटलें तेणी, ते फक्त हेजेर रावना, एचओडी पर्यंत रावना, कारण सेक्रेटरीक म्हटलें की सेक्रेटरीनी आतां कॅबिनांनी बसून रावपाक जायना, तेंच्यांनी तेंची ग्राउंड विजीट आसपाक जाय, तालुका विजीट करपाक जाय, विकांतल्यान 1-2 तरी तेंच्यांनी ऑफिसाक विजीट करून कशें आपल्या डिपार्टमेंटांनी काम चल्लां हें पळोवपाक जाय. मागीर सोशल वेलफेअराचेर येतना की 100 स्टाफाचे डिपार्टमेंट आसतना म्हणपाक लागलो DSS सारकी स्कीम 100% एलिजिबल लोकांक कव्हर करपाक शकना. मागीर टॉयलेटीचेर येयलो तो की आमी ODF डिक्लेअर केली हे करून, कॉमन टॉयलेट म्हणजे कम्युनिटी टॉयलेट बांदून, पण खुबश्या घरांनी टॉयलेट अजून दिवपाचे आहा. आनी तेकाच आयज सकाळी कोणाचे तरी पयशे 3 जाणांचे पयशे भरचे पडले, टॉयलेटी बुकींग करता म्हणजे पयशे भरता ते. थंय तेका कळ्ळें की त्या जाग्यार सुद्दां गव्हर्नमेंट कशें फेल वयता ते. तो म्हणपाक हांगसर भायल्यान कोणी जर येयलो जाल्यार लोकल बॉडी कडल्यान तेका वा गव्हर्नमेंटा कडल्यान तेका सगळ्यो फॅसिलिटीज मेळटा, पण ओरिजिनल गोंयकाराक त्यो मेळना. ते तेका कळोन चुकले हितूंतल्यान. मागीर आनी तेणी सांगलें आनीक एक ना ओके, गव्हर्नमेंट सर्वंट आसता हेंच्यानी फक्त आपले 9:30 ते 5:30 9:30 ते 6 अशें काम करून जायना. गव्हर्नमेंटाक वेगवेगळी सजेशनां त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान या मेन ऑफिसरां कडल्यान येवपाक जाय, वेगवेगळे आयडिया तितूंतल्यानूच गव्हर्नमेंट बरे तरेन फुडें काम करपाक शकता. खुबश्यो गजाली तर म्हणजे भाशणां आनी खूब गजाली तेणी स्वयंपूर्ण सांगून दवरली. स्वयंपूर्णा खातीर फक्त लिस्टेड 200 वयर जे मित्र तेंच्यांनी अपॉयंट केल्या गव्हर्नमेंट पंचायतीनी वयतले, तांकां सोडून आपुणूच त्या स्वयंपूर्ण गोंया खातीर काम करतलो आणि बाकीच्या ऑफिसरांनी आपले आपले स्टाफ कशे रोटेट करून काम करपाक जाय तेजेर तेणी हें केलें. पण आयज तो मोडूच असो की आयज विजिलन्स विकाचो तेणी चान्स दिवन सगळ्या गव्हर्नमेंट म्हणजे आपली गव्हर्नमेंट मातशें कशें कमी हितून चलता तेवूय बी दिसून येयलें की तेणी नोट केला आणि तो आतां एक्शन घेवपाक लागला, ब्रीफ घेवपाक लागला ऍडमिनिस्ट्रेशनचे. थँक्स अ लॉट. एनसीपीची पत्रकार परिशद प्रफुल्ल पटेल गोंया आयल्या, तांणी कांय थंय भयानक स्टेटमेंट्स केल्यात. सो व्हॉट डू यू मेक ऑफ इट? ओके, प्रमोद, खूब दिसांनी म्हणजे एनसीपीचे व्हडलेशे कार्यक्रम आसता. एकूच MLA आहा चर्चिल बाब, व्हडलेशेंचे कांय कार्यक्रम अशे जायनासले वा तेंचे पार्टीचे काम तितले व्हडले दिसनासले. आयज प्रफुल्ल पटेल तेंची एन्युअल एक मिटींग जाली मेन कार्यकर्त्या बरोबर आनी तेंच्यांनी ब्रिफिंगूय केलें. ब्रिफिंगे तेंच्यांनी काडलें की लास्ट काँग्रेसीचेर खूब टिका केली. लास्ट टायम गव्हर्नमेंट करपाक फेल जालें, आमी अलायन्स मागलेले लायक मायंडेड पार्टी कडेन, सेक्युलर हेचे कडेन, पण ते अलायन्स केले ना, आमचे कडेन केले ना, गोवा फॉरवर्डा कडेन केले ना. म्हणून जेन्ना ते 17 जर ते अलायन्स केले जाल्यार 21 परस चड सीट काँग्रेसी ह्या अलायन्साचे आसपाचे, काँग्रेसीच्या अलायन्साचे आसपाचे. हे फॉर्म करपाक गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक जाले तेन्ना आमचो एक आनी गोवा फॉरवर्ड 3 अशे धरून 17 + 4 21 जाताले. ते इजिली करपाक शकले ना.
ह्यो सगळ्यो गजाली फुडल्या इलेक्शना खातीर मुनसिपल पार्टी सिंगल वचपाची कॅपॅसिटी तयार करता ते अलायन्साक ते ओपन अशें म्हणून की आमी कोणा कडेन अलायन्स करचे ना म्हणून आपा कडेन तेंच्यांनी म्हटल्यार आमी अलायन्स करचे ना म्हणून बाकीचे गजाली खंयचे कडेन कोण येता फुड्यान ताळी एके हातान वाजना म्हणपाक कोण कशें आमीच पयलीं अप्रोच जावचे ना आमी अलायन्सा ओपन आहा तेंच्यांनी फुडें येवचें अशें तेंच्यांनी सिग्नल दिलें ते करता आसतना तेंच्यांनी आतां नोव्हेंबरान मेन हेड ऑफिस तेंचे ओपन करपाचें ठरयलां म्हणजे तेंच्यांनी इलेक्शनाची तयारी चालू केल्या आतां तेंच्यांनी वास्को ऑफिस ओपन केलें कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिस मागीर ते बाणावलेचें करपाचें आसलें सो तेंच्यांनी इलेक्शनाच्या तयारीक देड वर्स सुमार इलेक्शना 1.5 वर्सां कमी आहा आपली वाटचाल स्टार्ट केल्या तेंच्यांनी कोविड अपडेट एक लास्ट दिता की रिकवरी रेट सध्या 92.71% आणि ऍक्टिव्ह केसीस गोंयान 2517 खूप कमी नंबर जाला आता इवन आमी तिसवाडींतल्योच पळयतल्यार 350चे तिसवाडीच्यो केसी वाडटे तेंचे आमकां 30-35 डेली पणजेच्यो केसी मेळटाल्यो ते आतां 5, 4, 10 अश्यो मेळपाक लागल्या आणि डेथ फक्त आमकां नंबर मातसो हे दिसता डेथ 582 सुमार डेथ आसा थँक्स अ लॉट लोकेश हांव थंयच्यान मुखार वता विवेका म्हऱ्यान विवेक कितें आहा फोंडेची अपडेट प्रमोद आयज कोविडाचे म्हणल्यार जे पळय भंय आशिल्लो लोकांच्या मनान तो आयज भंय खंय तरी गेल्लो आसा आनी लोक गेट टुगेदर पार्टी बिटी करपाक लागले आयज युजल कशें आहा तशें आनी चेक करपाचें म्हाका दिसता खूब प्रमाणान लोक आतां वचपाचे कमी जाल्ले आसा दुसरी गजाल दूधसागर जो वॉटरफॉल आहा तो 2 दीस जाले सुरू जाल्लो आसा जे ट्युरिस्ट येता गोंयान भायल्यान तांकां जीपी आतां ते उदकांतल्यान घेवन दूधसागर वॉटरफॉल दाखोवन परत रिटर्न येवपाचें पडलें तांकां जो बिझनेस इतले वर्सां बंद आशिल्लो कुळें आनी मोल्या वाठारांचो तो सुरू जाल्लो आसा आनी एक गजाल प्रमोद सांगपाक अशी की जे रस्ते आसा फोंड्या भितरले सिटींतले ते रस्ते सगळे काबार जाल्ले आसा PWDन अजून पर्यंत टेंडर काडटा म्हणलेले ते हॉट मिक्सिंग करपाचें पण अजूनय तें काम पूर्ण जाल्लें आसा सो लोकांक खूब लोक हे आसा की रस्ते बेगीचो बेगीन हे जावचे म्हणून हे आशिल्ले प्रमोद थँक्स अ लॉट विवेक श्याम सुंदर फडते आमकां बार्देजांतल्यान जॉइन जाता श्याम व्हेरी क्विकली कितें अपडेट प्रमोद कोविडाची अपडेट दिवच्या पयलीं म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लागीं येयलां आनी 4 तारखेक म्युनिसिपालिटीच्यो टर्म सोंपता 4 नोव्हेंबराक आयज म्हापसा म्युनिसिपालिटीची कावन्सील मिटींग जाली हे कावन्सील लास्ट मिटींग आसली आणि कावन्सिलान अशी हे घेतला की जे 3-4 मेन तेंचे जे प्रश्न आसले ते आयज तेंच्यांनी म्हणजे एक कुचलचो ग्राउंड जो आसलो म्हणजे ग्राउंडाक लागून ते जे स्पोर्ट्स क्लब आसले आणि जे लोक आसले कित्याक थंयसर जो कोमनी जातीचो लँड तो थंयसर प्रायवेट हे प्लॉट करपाक आसले म्हण त्या खातीर आनी तेका लागून मोर्चा काडलो सगळे कडेन बोवाळ खूब घातलो तेंच्यांनी आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की ते काम आहा ते रिवर्क करचें म्हणून ही एक बरी दुसरे सेवेजीचे जे जरी कितें 5 वर्सां जाली 80% काम जालां आनी 20% काम उरलां 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा पळय ते बेगीनच्या बेगीन जावचे आनी ते तेंच्यांनी हे केलां की 2021 मेच्या पयलीं ते काम कंप्लीट जातलें अशें तर तिसरो एक प्रश्न कोविडाच्या टायमाचेर म्हापसा मार्केट जे अजून मेरेन बंद आसा फूल फ्लॅश मार्केट अजून सुरू जावंक ना मेन म्हणजे फ्रायडे मार्केट हे आहा ते अख्खे गोंयांनी इवन सिंधुदुर्ग बेळगांव हे ते फेमस आसा थंयसान वेपारी येतात आनी ते हे करतात ते फूल फ्लॅश मार्केट सुरू करच्यो हे एक डिसिजन घेतलेलें आसा ही आसली आयची अपडेट थँक्स अ लॉट श्याम लॉट ऑफ कंटेंट लॉट ऑफ मेजर स्टेटमेंट्स आणि महत्वाच्यो घडामोडी हांव इतल्याचेर थांबता थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार